दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या बाबयनीनो हांव ब्रदर जावन आसतना एका फिरगेजेंत आसुल्लो आनी फिरगेजीचो थंयचो जुबल्यो वेता म्हणून जालें. ती घर सुरू जावन 50 वर्सां जालीं आनी आतां थंय जुबल्यो आसा म्हणून. ह्या जुबल्योवा कितें करीचें म्हणून देखून सगळ्यांचें सजेशन आयलें ते मुखार प्रवेश द्वारा ते इगर्जे भितर रिक्त आसतना तें फासाड बरें नातलें तें फुटुल्लें आनी पुरा पयलेंचें तें तितकेशें व्हड करन थंय पोर्टिको करन तें आयिल्ल्यांक रावनच्या बरी करचें म्हणून एक निर्धार काडलो. पद्राबाक भारी आशा आली. पद्राबान लोकां मुखार दवरलें आनी लोक मुखार आयलो जायत म्हूण. आनी पद्राबाक एक वळखीचो मनीस आसुल्लो आनी तो आयिल्लो थंय ताका सन्मान केलो. सगळ्यां मुखार सन्मान केलो आनी तो ओप्पालो हांव दितां खर्च दिता म्हणून. त्या दिसाचो युथांनी काल समारंभ दवरलो तरणाट्यांनी आनी तरणाट्याच्या समारंभाक वो आयलो बसलो हाका मान केलो आनी असो मैसूर पेठा दवरलो, शॉल घालो आनी ताका हार घालो आनी स्मरण काणिके दिलें सगळें केलें. तो दिता म्हणलो गेलो. मागीर ताणें ना इल्लेशें फाट इल्लेशें उपरांत म्हणून ताणें दिल्लें ना. मागीर खबर काडटाना तो असोच सन्मानाक येता आनी ताका मैसूर पेठा खाणें येता, फोटो घालता, पेपरार येवन पळयता, पेपराचे कटपीस धाडा म्हणून त्या तरणाट्याक सांगता. त्या दिसाचो इल्लो खर्च दिता त्या पेटाचो वो शॉलाचो आनी ताय दिल्लो पुरो ताका इल्ल्यान पुगारूंक आनी पुरो ताणें दिल्लें आयचें तिंडी पुरो ताणें दिल्ली म्हणून आनी पुरो अशें ताचें नांव काडूंक हा पुरो हें ताणें केलें, शामियानान ताणें डोनेशन केलां म्हणून आनी पुरो हें पुरो ताचें ताणें डोनेट केलां म्हणून स्पॉन्सर केलां म्हणून. ताच्या उपरांत तो गेल्लो मनीस मागीर ना. ताजी फोटो आयली, पेपरा आयलो पीस म्हाका धाडा कातर म्हणून. पेपराचो पीस तो घरा दवरलो आनी हांगा कांय येना. मागीर येवंकूच येना इशें ताणें कांय दिवना. मागीर आनी एकलो हांव इगर्जेंत आलो देखून तिकेशें अनुकूल आसलें मनीस येताना आनी एकलो मनीस म्हणलो ताकाय पद्राबान इल्लें रिक्वेस्ट केलें म्हाका एकल्यान दिता म्हणलें आनी ताचेर पातयेवन हें फासाड आनी पुरो आमी काडूंक गेल्या आनी 2 म्हयन्यांनी पावस सुरू जाता हांवें कंप्लीट करचें कशें करचें म्हूण कळना. एकल्यान व्हडलो आयवाज दिता म्हणलो दिवना म्हणून. देखून काल म्हणटा तो म्हाका साध्य ना म्हणलो तो. म्हाका दिवंक साध्य ना म्हणलो. हांव अशें कश्टारां त्या कश्टारां हें कश्टारां हांवें हो जागो कोणेला बँकांत लोना म्हज्यानी जावचें ना फादर म्हणलो. म्हाका म्हणजे जावचें ना म्हाका बक्षया पयलीं हांवें दिलां इगर्जेक म्हज्या बापान आनी हांवें दिलां हांव म्हाका जावचें ना म्हणलो. मागीर गेलो तो वचोन एक 3 म्हयन्या उपरांत ताची एक बरी आस्त बऱ्या मला इकून गेली म्हूण दिसता. ताणें इकली एक आस्त आनी तो दिना म्हणल्यार गिरायकान फादर तुमचो कितलो खर्च जाल्यार काम सुरू करा हांव म्हजो आदार आसा म्हणून. आनी त्या दोळो तोवळ ताणें पयले पट्यान 1 लाख दिलो. तो 1 लाख कोणें दिवना. 1 लाख आनी उपरांत ताणें चड पयशे दिले आनी ताणें रावण काम करयलें. पयलें दिना म्हणलें कांय दिना म्हणलें मागीर दुडू आनी परत दिलो रावन काम करयलें. आनी आमच्या लोकांक ते पयशे येवनात म्हूण लोकांक कळ्ळी. लोकांन फुलगी पाकळी म्हणल्यार बरी ल्हान धाकटी कुटुंबाचीं कांय नातलीं इल्लें ल्हान दिल्यांत. आनी पाद्रा बी बरो लेखपाक अशें दवरतलो की सांगचें नाका ताचेंच हांव शिकायचें. कितले पयशे आज आयले आनी कितले करसले म्हणून एक पयसो तो आपडचो ना एका हातीचे निशेन. देखून ते बरें काम बरें आथरण जालें. आतां इगर्ज परजळटा. हांव थंय गेलो जाल्यार ती इगर्ज पळोवन आनी भितर ताणें जाल्ली गजाल पुरो म्हाका उडासा येता. सगळी गजाल उडास येता. तो दिना म्हूण गेल्लो मनीस मागीर ताचें बरेंपण जालें ताका कितें 3 म्हयने जाताना इल्लेशें दिलें. एक 4-5 म्हयने जाताना पुरो आनी दिलें ताणें आमकां जाय तितले पयशे दिले कितले जाय तितले दिले. आनी तो दितालो पुरो कांय बी नाका हांव आसा म्हूण गेल्लो फाटीं पळया फादर म्हणून मागीर पळोवंक तो दिश्टीक मेळोना. ताची फोटो आनी पेपरार आयली आनी सन्मान अशें केल्या ताचे भाशेन उतरून आनी पुरो आयली. ती फोटो ताका धाडली यूथ वांगडा सांगून गेलो प्रेसिडेंटा कडेन. ती पेपरार आयली पळय घालतात की पेपरार घाला म्हणलो. घाल्यार आयल्यार म्हणजे तें पेपर कटींग धाडा आनी पेपरांनी कटींग घालून कावरांत घालून ताका धाडलें. तेंत मागीर कांय ना. मुगाच्यान एक सागोराची राणी सागोरांतल्यान व्हडलो शांत असो सागर म्हणटा आमी आनी अटलांटीक सागर
व्हडलो सागोर दर्यो न्ही दर्याच्या सागोरान वयर सकयल वैभवान अधिकारान आनी भोंवली एक व्हडली शीप म्हळ्यार व्हडली व्हडली बोट जावची झुजाची बोटी व्हडल्यो स्टिमर म्हणटा आमी व्हडल्यो स्टिमर व्हडली बोटी इंग्लंडाची क्वीन विक्टोरिया म्हणली सागोराची राणी ती सागोराची राणी क्वीन ऑफ दी ओशन म्हणटात क्वीन ऑफ दी ओशन म्हणटात ताका आनी थंयच्यान एटलांटिकान वयर सकयल भोंवली सुमार 40 वर्सां ती भोंवली सागोराची राणी ती इंग्लंडाची मिलिटरी मायट मिलिटरीची सकत ती मिलिटरीच्या सक्तेचो संकेत जावन आसली क्वीन विक्टोरिया सागोराची राणी क्वीन विक्टोरिया व्हडली शीप व्हडली बोट ती मिलिटरी 40 वर्सां ती वयर सकयल भोंवली पॅसिफिकांत अटलांटीक ओशनांत आनी त्या शांत सागरा आनी अटलांटीक सागरा तेणे वयर सकयल ती भोंवली 40 वर्सां भोंवली 1967 1968 निमाणे 1967 ती रिटायर जाली आनी म्हाका नाका निवृत्ती जाली आनी म्हाका जायना वयर सकयल वचूंक ओल्या गत्तान ओल्या वैभवान ओल्या मिलिटरीच्या बळान म्हाका वयर सकयल वचूंक जायना म्हाका प्राय जाली म्हणाली तिका रिटायर जाय म्हणाली निवृत्ती जाली रिटायर जाली ती शीप रिटायर जाली शीप आसली वय आतां एक व्हडल्यो मिलिटरीची शीप आसली एकाच थोड्याच म्हयन्या उपरांत परतून उपयोवचें हॉटेल जालें उपयोवचें हॉटेल आतां थोडीं हॉटेलां 5 स्टार हॉटेलां हांगा व्हडलीं हॉटेलां हें उपयोवचें दर्या तडीर उपयोवचें हॉटेल जालें लोक हारीन गेलो खाणां जेवणांक आनी रुमां आनी व्हडलें हॉटेल कित्याक म्हळ्यार ती व्हडली शीप ती व्हडली तांणी परिवर्तन केलें गव्हर्मेंटान परिवर्तन केलें उपयोवचें हॉटेल केलें हाची मिलिटरीची शीप आसली आतां उपयोवचें हॉटेल जावन परिवर्तन केली तिका आनी ती क्वीन विक्टोरिया तिका ही बदलावन हाडटाना हॉटेल ही शीप आसली मिलिटरी शीप आसली आतां हॉटेल करचें जाल्यार इल्लें रिपेरी करचें पडलें इंजिनियर म्हणालें तुर्तू रिपेरी जायचें काम म्हणून तातूंत सकयल उजो घालून पयलींच्या स्टिमराच्या बरी व्हडल्यो खांबे आसले त्यो दोर वयरचे आनी व्हडले खांबे मागीर ताका आदार दिवचे खांबे आसले स्टिलाचे लोंकडाचे खांबे आसले त्यो व्हडले 4 खांबे आसले ते खांबे रिपेरी जायचे म्हूण सांगलें आनी स्टिमराच्या पोंदाय रिपेरी जायचे म्हूण मागीर ते खांब्यांनी पळय व्हडले खांबे ताचे वयर तांणी 30 पटी पेंट काडला 30 पटी पेंट काडला वर्सां 3 वर्सां 2 वर्सां ती पेंट काडला ताका 30 कोट आसले फर्स्ट कोट सेकंड कोट थर्ड कोट 30 कोट पेंट काडला तांणी पळयतना ते खांबे मुळांत सगळे ते मॅसिव खांबे रिपेरी करतना मुळांत त्या खांब्याच्या मुळांत ते लोंकाड कर घाल्ल्यांक गुंतून आनी ताचेर पेंट काडला आतां पेंट मात 30 कोट पेंट हा दाट पेंट भितर पुरो लोंकाड करगोवन गेला रस्ट जालां पेंट मात उरला लोंकाड कर घाला भितर पोकोळ बैलान सक्तेचें प्रदर्शन बैल्यांत व्हडलें प्रदर्शन सक्तेचें बळाचें मिलिटरी मायट बैल्यान भितर अस्कतकाय दांपून गेल्या कावार केलां ताचें पेंट काण भितर अस्कतकाय खांबे काडटा म्हणटाना मालवाल येता ते व्हडले खांबे भितर असो पोकळ जालां बैल्यान एक भितर आनी एकच बैल्यान एक भितर एक उलाय पिदाय भितर एक बैल्यान एक जायते पटी मोगाच्यान हे भितर एक बैल्यान एक मेळटा आज जेजू हें सोंसिना आमकां मस्त दुखता भितर एक तर बैल्यान एक जालें मनीस भितर एक दिता म्हणटा मागीर दिना म्हणटा विजा तुका धाडटा म्हणटा मागीर विजा ना इजा सकाळ सांगचें म्हजे कडेन असो विचारता तो विजा पयलें विजा मागीर इजा दिवची देखून भितर एक भायर एक थोडे दिता म्हूण पयशे खणे येतात भितर गोड उलाणें आपूण धाडल्या म्हणल्यार बरीत एजंट मागीर नंत ना कांय ना देखून मोगाच्यान भितर एक बैल्यान एक जेजू थंयसर आमी दाखयता आयच्या ह्या 20 आनी 6 आयतार लितुर्जीचो आयतार 20 आनी 6 ह्या आयतार आमी नियाळ करता जेजून ही वपार सांगली देवी लायक करना म्हूण सांगलें भितर एक बैल्यान जाल्यार कशें देवाक दुखता म्हूण दाखयता गेल्या त्या आयतारा मोगाच्यान आमी दाखा मळ्यांत आळांक धरचें सकाळीं 6 वरांचेर दनपारां मागीर 2 वरांचेर मागीर परतून 12 वरांचेर मागीर 3 वरांचेर आनी सांजेर 5 वरां निमाणी 1 घंटो काम करूं 5 पटीन तो दाखा मालीन कामां करून जाता ह्या धाडच्या विशयांत आळांक धाडच्या विशयांत सकाळीं धाडचें दनपारां धाडचें सांजेर धाडचें धाडच्या विशयांत आमी वपार आयकल्या गेल्या त्या आयतार आयकल्या ह्या आयतारा दाखा मळ्याच्या विशीं आनी एक वपार
जेजू 2 ओंपारी ते पोरगी एक दाका मळ्याचे ओंपार ह्या आयताराय दाका मळ्याचे विशीं एक ओंपार दाका मळ्या भशेन पूण संदर्भ वेगळेच ताचो संदर्भ त्या ओंपारीचो संदर्भ दुसरो ह्या ओंपारीचो संदर्भ दुसरो आता ह्या ओंपारीमध्ये जायतें घडोवन गेलां त्या ओंपारी तावन ह्या ओंपारीमध्ये जायतें घडोवन गेलां नेत्रावती ब्रिजाच्या मदीं जायतें उदक वळोवन गेल्ल्या बरी त्या ओंपारी आनी ह्या ओंपारी जॉर्जान न्हंयचें मस्त उदक वळोवन गेलां म्हळ्यार जायत्यो संगती घडोवन गेल्यात थंय जेजू पयलींचे ओंपार सांगतना परच्या आयताराचे ओंपार सांगता जेजू जेरुसलेमाक येच्या वाटयेर आसलो जेरुसलेमा पावन आनी वाट चलोवंक शीस आनी जेजूच्या फाटला उदारी ते जेरुसलेमाक येते वाटयेर येतात जेरुसलेमाक येतात वाटयेर आनी आयच्या ओंपारींत ते जेरुसलेमाक पावल्यात जेरुसलेम शार पावल्यात हांगासर जेरुसलेमा पावला ही ओंपार देवाळाच्या परिसरा भितर तो सांगता देवाळाच्या परिसरा भितर जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या परिसरा भितर जेजू ही ओंपार सांगता लोक जेजूक मेळोवंक हारी हारीनी मार्गार रावला जेजू येताना लोक मार्गार रावला आनी जेजू निमाण्या आतां आयला आनी जेजू हांगा मरता आनी फाटी वचना तो मरोंक काय हांगा ताका आमचे खातीर तो बली भेटयता ताकाच आमच्या पातकाची परियाराची बली कुर्सार तो भेटोवंक आयला आतां तो देवळांत आसा आनी लोक जेजू देवळाक प्रवेश जाताना वाटयेर जेरुसलेमा प्रवेश जाताना लोक ऑलिव्ह थाळयो कणेवन घेवन ओजान्ना दाविदाच्या पुजा ओजान्ना जय जय जयकार घालता जेजूक ओजान्ना घालता जेजू देवळा भितर वचून येता देवळा भितर येताना व्यापारिस्तांची मेजां पळयता तो आनी जेजू देवाचें घर मागण्याचें देवा लागीं एक जावच्या बदला पयशा सांगता एक जाल्यात काळजांत देवाची कृपा देवाचो मोग भरच्या बदल्याक दुडवाचो मोग संवसारी मोग भरला हें पळोवन जेजू एकदम दुखता ताका कितें करचें म्हूण सोडना एक चाटी करता तो आनी बिजयता तो आनी थंय आसल्या व्यापारिस्तांची मेजां वयर पंदर करून ताका दोंडायता दुसऱ्या दिसा हें जाल्ल्या उपरांत मेजां वयर पंदर केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा जेजू देवाळाक परतून येता तायचो मेजां वयर पंदर केलो तांकां हें म्हज्या बापाचें घर कितें अशें केलां म्हणालो तुमी सोरांचें बुयार करतात की तुमकां दैर पुरो तुमचें म्हणटा आनी ताका दोंडयता आनी तो घरा येता आनी दुसऱ्या दिसा परतून तो जेजू येता देवळाक परतून येता तो थंय ही ओंपार आयची ओंपार सांगता देवळाक फाटी आयिल्ल्या क्षणां ही ओंपार तो तांकां लोकांक सांगता मातेव सांगता जेजू याजकांची शास्त्रांची अभिप्राय विचारता म्हणून मातेव सांगता जेजू याजकांची आनी शास्त्रांची आनी फरिसेवांची तांची ओपिनियन कळलें तांचे अभिप्राय कळलें मातेव विचारता मातेवाच्या पुस्तकांत मातेव वांजेलांत जेजू पयले फावटीन तांकां सवाल करून तांची ओपिनियन विचारता येदोळ म्हणसर हर एक फावटी ते जेजूक ते सवालां करताले जेजू शिरकोण घालूंक जेजू सापडोवंक जेजू पासान घालूंक शास्त्री याजक फरिसेव जेजूक मेळ्ळ्या कडेन ताका शिरकोण घालूंक ताका सांपडावंक सवालां करताले आज जेजू तांकां सवाल करता तांच्या पासान तांणीच पडांचे बरी करता तांकां आयच्या वांजेलांत जेजू पयले फावटी तांकां सवाल करता मुखाच्यानो ह्या ओंपारींत एक धनी आसलो ताका 2 जण पूत आसले आनी तो धनी पयल्या पुता सरशीन येता आनी पुता दाखा मळ्यांत काम करूंक येताय गी म्हूण पुता दाखा मळ्यान काम करूंक वच म्हूण ताका आदेश दिता दाखा मळ्यान काम करूंक येता म्हूण वच म्हूण सांगता म्हळ्यार पावस येता मोगाच्यान पावसाचीं मोडां जाल्यांत दाखो पिकोवन भरल्यात माटवार अशे घोस गळ्ळ्यात आनी एकरे फाटले थोट आसा कितले एकरे थोट व्हडल्यान थोट पडना ताचें व्हडलो ग्रेस्त मनीस तो आनी कामाक घरांक सोलोवन पळोवंक आनी बरें एक घरात मोबायल काडून मोबायलार पळयतात कोण त्या जळ मोबायल नातले तांचे हांवें सांगचें मोबायलार बसले कोण ना कांय मोबायलार बसला वेळ गेल्लो तो कळना तशें देखून ते कांय घरा बसल्यात ते तांचेंच करनात देखून पयल्या पुता सरशीन येता आनी सांगता पुता तूं वच काम करचे कडेन कामां वच थंय काम पळय तें जावचें दाखो पिकल्यात लोड काडून धाडूंक आतां आतां एक पावस आयलो जाल्यार एक पिकुल्यो ग्रेप्साचेर एक पावस तुमी घरा ग्रेप्स हाडान ताचेर उदक शेणोवन दवरा सकाळीं उठोवन पळय त्यो कुसतात आनी घरा भितर वचोंक जाता पळय हली घाण त्या कुसल्या ग्रेप्सांचेर रावोंक जायना थोडे फावटी आमी ग्रेप्स हाडटात कोणी इल्ल्योश्यो म्हाका ग्रेप्सान दिल्यो जाल्यार म्हाका उडासतान दवरल्यो खंय ताचेर इल्लें उदक पडलें ग्रेप्सांचेर त्यो फुटल्यो जाल्यार दुसऱ्या दिसा आमी खंय गेले आमी भितर येताना रावोंक जायना रुमांत
देखून ग्रेप्स काडल्या क्षण आमी ते क्षण म्हाका कोणें म्हण इल्ल्योश्यो ग्रेप्स काणीक जावन दिल्यो जाल्यार हांवें त्यो फुडले व्हरून तें जेवणच्या सालान व्हरून दवरचें कित्याक म्हळ्यार खंय त्यो फुटल्यो जाल्यार कसली घाण येता म्हणना वेस्ट त्यो मागीर कांय करूंक जायना बॅक्टेरिया आनी परत लागतात कुसता ती देखून पुताचो दोखा म्हळ्यार तूं वच म्हणटा पयलो तो वसना म्हणटा हांव वसना म्हणटा तो म्हाका जायना म्हणटा आनी चलते रावता तो आनी वाटेर येता नंतर तो मोण बदल्लें म्हण सांगता मंजेलान मोण बदल्लें म्हणटा देखून पयलें वसना म्हणलो जाल्यार नंतर ताणें मोन बदलिल्लें आनी मोन बदलिल्लें आनी ताणें मोत चेंज केली ती चेंज द मायंड आनी तो गेलो म्हणून हें मोण बदलिल्लें म्हळ्यार मेटाबॉलिटीस म्हण सांगल्यार ताची मोतींत ताच्या मोती भितर पाश्चातापाची चिन्नां भरलीं म्हणून मेटाबॉलिटीस म्हळ्यार पाश्चातापाची मोतीन चिन्नां भरलीं कलीं चिन्नां पाश्चातापाचें हांवें वसाद जालें डॅडीन कोणाक धरचें बापायन कोणाक धरचें ताणें म्हजे विचारलें अरे तो इतल्या वर्सांक तो काम करना आमकां पोसता आनी हांवें वसत जालें हांवें जायना म्हूण ताचेरच गेलें ताणें कितलें म्हूण सोंसचें कितलें म्हूण आमकां म्हळें आमी तरणाटे इतलें आमकां शिकाप दिवन इतलें बळा दिकोन हांव वचना न्ही हांवें जायत ना म्हूण हांवें ताका दुखयलें न्ही हांवें बाबाक दुखयलें न्ही हांवें वसत आसलें पप्पाक दुखयलें न्ही हांवें दुखोवन जाल्यार तो मोण बदलिता आनी शीत येता लोक येवन सांगता तुजो पूत कामाक आयला म्हूण ताणें मोत बदलिली तो कामाक गेलो दाका मळ्यान काम करून गेलो कशी मोगाच्यान ताणें मोत बदलिली ताणें येताना मोत बदलची पवित्र आत्म्यान आमकां थांग दिता मोत बदलूंक आमची चिन्नां बदलूंक पवित्र आत्म्यान ताणें मागलें कोणना पवित्र आत्म्याचो ताका उडास आयलो कोणना त्या पवित्र आत्म्यान ताका बळ दिलें ताका थांग दिली ताका बुजोवन दिलें ताका उत्तेजन दिलें काम करची उर्बा दिली काम करचें आतां पायनी बळ दिलें ताका उत्तेजन दिलें उर्बा दिली एंथुसियाजम दिलें ताका काम कर म्हणून उर्बा दिली तो बापायचो मोग येवच्या बरी केलें पवित्र आत्म्यान आनी गेलो कामाचो मोग येयलो ताच्या हातान बळ येयलें ताणें काम केलें आनी सुटसुटाय दिली ताका पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्मो दिता देखून पवित्र आत्म्यान ताचें मोण बदलिलें आमकां ताणें काम करूंक जायनासल्या वेळार आमकां देवाक काल जावंक कस जाल्ल्या वेळार आमकां देवाची खुशी करूंक कस जाल्ल्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारीचें पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता पवित्र आमकां एबिलिटी थांक दिता काम करची थांक सुटसुटाय दिता आमकां बुजोवण दिता आमकां उत्तेजन दिता उर्बा दिता थांक दिता जेजू मुंदरसून म्हणालो तो दुसऱ्या पुता सरचीन गेलो पयलो पुत वचना म्हणलो आनी देखून दुसऱ्या पुता सरचीन गेलो पुता तो आदेश ताकाय दिलो काम करचो आदेश ताका दिलो ताका एक कमांड केलें वच म्हणून हांव येता म्हणालो तो पळया न्यायवंचका हांव येता म्हणालो नंतर गेलो तूं ना येगो किरिये हांव येता म्हणालो येगो किरिये म्हळ्यार हांव येता दनिया येगो किरिये म्हणालो तो हांव वेतां दनिया म्हणालो ताची उतरां पोखोळ ताणें बंडल म्हळें ताची उतरां पोखोळ आनी तो ताच्या बापायचें उतार निग्लेक्ट करता गुमान दिना बापायच्या उतराक ताच्या उतरां पोखोळ बेश्टें म्हणालो उतरांनी ताणें केलें ना ताणें सांगल्या बरी केलें येता म्हणालो वचोंक तूं ना आतां जेजू ह्या धार्मीक मुखेल्यांक हें सवाल करता तुमचे अभिप्राय कितें सांगा ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें बापाची कुशी पाडली कोणें बापाच्या कुशे प्रकार केलें ह्या दोगां पैकी कोण करता तें म्हाका तुमी सांगा म्हणटा तुमी म्हाका सांगा ह्या दोगां पैकी कोणें बापायन सांगल्या बरी केलें म्हाका सांगा म्हणटा ह्या बापाय बरी कोणें केलें म्हाका सांगा ह्या भुरग्यां पैकी ह्या भुरग्यां पैकी बापायन सांगल्या बरी कोणें केलें म्हूण तो सांगता विचारता बापायन सांगल्या बरी कोणें केलें म्हूण विचारता तो आमी ह्या सवालाक घाणातेन अर्थ करीचें घाणाता दिवन ह्या सवाल कांय उतवळ न्ही हें गुंडायेचें हें मौल्यांनी बरयलें सवाल घाणाते देखून त्या घाणातेन अर्थ काडचें आनी तो आटापलेलो संदर्भ धार्मीक मुखेल्यांक स्पश्ट करता आनी तो आटकोलो संदर्भ आटापला खोलो संदेश ह्या सवालांत आटापला तुमचे अभिप्राय कितें म्हणून म्हळ्यार सगळीं तांची जिणी तांचो आटापल्या सगळीं तांची मौल्यांं तांची स्पिरिच्युअलिटी आत्मीक जिणी तांचो आटापून आसा तुमी कितें म्हणटात तुमचे अभिप्राय काय म्हणून इस्रायल ताकाच लेखतालें आपूण विंचून काडलेली परसां म्हूण ताका इस्रायल ताकाच लेखतालें आपूण राष्ट्रांचो उजवाड आपूण देवाचे उपकारी फेवर जोडलेले देवाच्या उपकारांक आमी फावो जाल्ले म्हूण
देवाच्या उपकारी मनाक आमी पात्र जाल्ले. देखून धार्मीक मुखेली आपूण देवाचे विश्वासी पूत, आमींत देवाचे विश्वासी पूत म्हणून आमी हेर विश्वास न्ही, देवाच्या कुशेक आमी विश्वासी पूत म्हूण ते लेखतले तांकां. आनी ते इतले देवाचे विश्वासी पूत म्हणून आपणाकूच लेखून काडिल्ले ते. तांचे आपोवणे लोकांक मेसियाची वाट दाखोवची. तांणी तांचे मिसांव काम, तांचें मिसांव, तांकां देवान दिल्लें मिसांव तांकां तांणी मेसियाची वाट तयार करूंक तांणी हेरांक शिकयचें आसलें. आनी तांकांच मेसिया कोण गुंतना. हांगा जेजू आपूण मेसिया म्हूण घडये घडये कळयता तांकां. ते बिलकूल ओपन खणून शिकनात, जेजू तांव शिकनात. लोकांक मेसियाक लोक पळया भायर रावन जयकार घालता, वोजान्ना वोजान्ना दाविदाच्या पुताक म्हणून जयकार लोकांक कळिता, पूण हांकां कळीत ना. ह्या धार्मीक मुखेल्यांक कळीत ना, फारिजेवांक कळिना, शास्त्र्यांक कळीत ना. शास्त्री देवाचे उतर देवाचे नियम शास्त्री ते देवाचे नियम शिकिल्ले. लोकांक गोत्ता तो वत मेसियाम जयकार जयकार दाविदाच्या पुताक जयकार घालता आनी हांकां गोत्तू ना. पूण हे धर्मीक मुखेली ते सलवातात, जेजूक तिरास्कार करतात, ते जेजूक इन्कार करतात, तो मेसियाम काणूंक इन्कार करतात. जेजूच्या फाटलावदारी कोण? जेजूच्या फाटलावदारी कोण? शीस सादे मास्ते भागतेले ते जिनी बदल न्हू, जेदी बदलतात. आनी जेजूच्या फाटलावदारी कोण? हांव ते काळजांत हांवन बदल्ले देशभक्त, काळजांत हांवन बदल्ले देशभक्त, सादे मास्ती भागचे शीस आनी ताचे फाटलावदारी जिनी बदल्ले काळजांत हांवन जिनी बदल्ले देशभक्त. आनी जेजूच्या फाटलावदारी कोण? जिनी बदल्ले सुंकागार, जिनी बदल्ली कालवांतां, जिनी बदल्ली फातकी. हे पयले तांणी ना म्हळें देवाक ना म्हळें, फातकी जिनीस केली तांणी, फातके जिनेन पडले ते. जे तांणी निमाणें जेजूचें उतार आयकून, तांणी जोआन बावतिस्ताचें उतार आयकून, नंतर जेजूचें जिनी बदलावपाचें उतार जर्गींचें राज लागीं पावलां, जिनी बदला फाताक रडा म्हणटाना तांणी तें उताक स्विकार केलें. जेजूक वेंग मारलो आनी जिनी बदल्ली आनी जेजूचो फाटलाव केलो. तांची मोत पाश्चातापान भरली. आपूण फातकी म्हणून तांकां भोगलें आनी फाताक रडले ते. तांची मोत काळीज, तांच्या मोतांनी काळीज, तण आनी म्हण तांचे पाश्चातापान भरली, ती पाश्चातापान भरली. आनी ते म्हणाले येगो किरिये, येगो किरिये, येगो किरिये म्हणाले. सोमी हांव येता तुज्या फाटल्यान, येगो किरिये म्हणाले ते. हांव येता म्हणाले आनी जेजूच्या फाटल्यान गेले. सोम्या हांव तुजो फाटलाव करतना येगो किरिये, येगो किरिये म्हणाले आनी सोम्याच्या फाटल्यान ते गेले. जेजू धार्मीक मुखेल्यांक हें सवाल करन तांकां ते कोण जावन आसात म्हणली समजोवणी तांणीच जोडीचें करच्याक हें सवाल विचारता. तुमचे अभिप्राय कितें म्हण विचारता, म्हळ्यार तुमचें मोल तुमीच मौल्यमापन करा, तुमचें इवॅल्युएशन करा, हें सवाल तांकां विचारता. आनी तुमी कोण म्हूण तुमीच जाणा जाय. हांवें सांगाचें म्हणना, ह्या सवालाक तुमी जाप दिशात जाल्यार तुमकांच कळटा कोण तुमी म्हणून. ते भायर एक, भितर आनी एक. देखून उलय आनी उलाय पिदाय म्हणटा आमी तुळे भाशेंत, उलाय पिदाय म्हणटा. नाडे नुडी वेगळे म्हूण दाखयता. तुमचे नाडे नुडी एकसनांत तुमी एक सांगतात, तुमी आनी एक करतात. बायलान सांगतना तुमी मस्तू देंवतू, देवाक लागी जाल्यार बरी, देवाची खुशी करच्या बरी करतात, पूण तुमची जिणी तशी ना, ताळ पडना, नाडे नुडी ताळ पडना. देखून देवाक येस म्हणटात तुमी, वेता म्हणटात, पूण तुमी वसनात. देवाक येस म्हणटात, उतराणी येस म्हणटात, करण्यांनी नो म्हणटात तुमी. उतराणी येस, करण्यांनी नो म्हणटात. निजा कितें करिनात ते पाळिनात, देवाचे उतार पाळिनात म्हूण जेजू दाखयता. उतरांक मोल ना, मोगाचें न्हू, बरी उतरांक मोल ना. करणी नातल्यार बरी उतरां मोल ना. तो व्हडले व्हडले सरमाव दिवन जिणयंत करण्यंत आमी तें पाळिना जाल्यार त्या उतरांक मोल ना. उतरांक मोल आसा, केदाळचे सांगल्या बरी करते केल्यार उतरांक मोल आसा. देखून उतरांक मोल ना केदाळा आमी सांगल्या बरी करिनातल्या वेळार. मोगाचें न्हू, म्हाका उडास येता वोपार वसताना केदाळाय म्हाका उडास येता. एका जूंत एक गोरिल्लो आशिल्लो, एका जूंत युरोपांत एक झू आशिल्लें आनी तें झू म्हळ्यार मृगालया झू. तातूंत व्हडलो गोरिल्लो आसलो. तो गोरिल्ला पळोवंक सिल्वर बॅक गोरिल्ला म्हूण. सिल्वर म्हळ्यार फाटल्यान रुपया बरीत ताचे, फाटल्यान फाट ताची रुपया बरीत, सिल्वर बॅक गोरिल्ला म्हणून. व्हडलो गोरिल्लो तो, गोरिल्ला पैकी गोरिल्ला सिल्वर बॅक गोरिल्ला म्हणून.
लोक हजारांनी तिकेट काडून ताका पळोवंक येतालो ते पळोवंक येतालो आनी ती शिलांनी एक भयंकर शिव आसुल्लें तशें व्हडलें शिव आसुल्लें त्या शिवाक पळोवंकूय लोक येतालो मस्त पळोवंक ह्या गोरिल्ला पळोवंक कांडबाटे लोक येतालो एका फल्याण्या दिसा शुक्रार रजा आली सोनवारा आनी आयतारा कोटीन लोकांनी तिकेट बूक केली झू येवंक झू फुल्ल तितलो लोकांनी तिकेट काडिल्ली कित्याक म्हळ्यार कंटिन्यू 3 दीस रजा आली लोकांनी तिकेट बूक केली गोरिल्ला पळोवंक तितल्या गोरिल्ला कोडू एडवर्टायजमेंट लोकां मोगाळ जालो गोरिल्ला आनी तो बुधवारा पडना तो कलीग एक सडन ताका वायरस येवन कलीग पिडा जावन ताका इल्लीशी ताका भलायकी बरी नासली ती सड बिगडली आनी गोरिल्ला मेलो आतां खरें करचें इतल्या लोकांनी तिकेट काडलें हांगा उलपण घालती लोक हांगा येता गोरिल्ला नासल्यार म्हणून देखून ताणें गोरिल्लाच्या सामड्यांक गेलें तो वखदांक घाली आनी ताच्या सामड्यांक हाडून थंय आसल्या एका कामाच्याक तो उबा रावच्या एकलो कुडला मोठ्ठो एकलो आसलो त्या कामाक घाल गुतेन जून काम करचो ताका सांगलें तुका आमी मस्त पयशे दिता तुवें 3 दीस गोरिल्ला बरी करचे म्हणून वेस घालून गोरिल्ला कालन करतालो तो गोत्ता म्हणून ताचे कडलें फिल्मांनी परत दाखयलें तुवें तशें करचें गुडा भितर वचचें भायर येचें लोकांक पळोवंक रावचें भितर वचचें न्हिदाचें पायार येचें म्हणून आनी जायत करता म्हणलो तो तशेंत ताका वेस घालो आनी तो गोरिल्ला कशें करता पळय वो बरो प्रॅक्टीस केल्यान 3 दीस आनी ताचे बरी तो करूंक सुरू केलो मागीर वो कालून केलो गोरिल्ला मनीस गोरिल्लाचो वेस घालो आतां वो सोडलो त्या गोरिल्ल्यान बरी करतना तिसल्यान पडलो दोऱ्याक सोडलो आनी बसून पायार येताना दोऱ्याच्या तिसऱ्यान पडटाना तें तिसल्यान तो असो शिवाचो गुडू व्हडलें शिव आसलें व्हडलें शिव आका पळोवन शिव अशें पळयतना वो भियेलो आनी व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो लोक तिशीना व्हडल्यान बोब मारतालो त्या वेळा शिव म्हणाले ये पिशा तुजें काम चलता म्हजें काम चलता आतां आमी वेस घाला आमी शो ऑफ केलां हांवें शिवी पर मेल्लें म्हाकाय 5 दीस तावन वाळटाचें सामड्या काडून म्हाकाय घाला म्हाकाय बायले भुरग्यांक पोसूंक तूं आतां बोब मारशी जाल्यार आमचो भितरलो गुट कळटा आमी मनीस न्ही तूं गोरिल्ला न्ही हांव शिवी न्ही म्हणून लोकांक कळटा आनी लोक हांगा लढाय करूंक आहात आनी आमकां कामांतलें काडूंक आहात हांगाचें देखून उगेत राव 3 दीस वेस घाल्या शो ऑफ करया शो करया हो शो मात्र 4 दिसांचो बायलो शो मात म्हणून मोगाच्या न्हू साबारपेटी आमचे बायल्यान शो मात भितर आमी दुसरोच बायल्यान आमी व्हड म्हूण दाखयता भितर आमी दुसरेत बायले भितर आमी दुसरेत जेजू धार्मीक मुखेल्यांक सांगता तुमी खाली बायल्यान शो करतात पूण इजाकी बापाची खुशी तुमी करिनात म्हूण तांकां सांगता त्या धार्मीक मुखेल्यांक सांगता तो तुमी बायल्यान शो करतात बापाची खुशी वाडचे आनी ओलो भक्ती सर्गाक आनी एक मेट माता तो व्हडल्यो भक्ती म्हणून पूण ताची खुशी तुमी करिनात म्हणून सांत आंतोनीची जिणी पाद्री पियोची जिणी आनी आमी पळयता पाद्री पियोची जिणी सांत आंतोनी सांत फ्रांसीसी मादर तेरेसा आनी आल्फ्रेड रोच आमचो आतां ब्लेसड जाला तो बागी जाला आल्फ्रेड रोच तांची जिणी कशी जिणी म्हळ्यार निजाकी ते कशे भितर देवाची जिणी भितर जियेतात की जियेल्ली भितरली जिणयेची बोगणां ते आपूण जियेलें कशें ते जियेले ते तांचे एक्सपिरियन्स ते मात्र सांगतात तांची जिणी टोळ्ळू न्ही ते भितर कितें भोगतात की देवाची कृपा ती लोकांडे वांटून हाडयली तांणी भगवंतांनी तांची टोळ्ळू न्ही जिणी देखून पळया क्वीन विक्टोरिया शीप बरी न्हय भितर पोकळ कांय ना बायल्यान व्हडली बोळा दीक मिलिटरी मायट म्हणून भायर भितर पोकळ जाल्या जेजू तांकां सांगता तुमी स्वार्थी तुमी हट्टी तुमी जिद्दी बदलूंक तुमी तयार नात म्हणटा तुमी बदलनात म्हणटा सुंखागारांनी खालवतान पातकी आनी ते पुरा बदलतात म्हूण देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेला 7 अध्याय 21 श्लोक म्हणटा तुमी म्हाका बापा 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 म्हणून म्हणल्यात तुमी सर्गाक पावनात पूण बापाची खुशी करतात पळय सोम्या म्हणटा तुमी सोम्या म्हणल्यात तुमी सर्गाक वचनात मागीर बापाची खुशी केल्ले ते सर्गाक पावतात म्हणून जेजू आज म्हणटा तुमच्या पयलें देवाच्या राजा भितर ती सुंखागारां खालवतां पातकी तुमच्या पयलें देवाच्या राजान प्रवेश जातली म्हूण हांव मोगाच्यान प्रिजन मिनिस्ट्री करतालो हांगा जेल रोडार जेल आसलें तेन्ना भितर येतालो आनी तांकां कुमगार दिवंक कुमसार करूंक आनी तांकां ल्हान एक देवाचे उतार दिवंक
मस्त लायक करतले सेरमांव आमी भायर दिवच्या की तुमी भितर पळय ते थाण येवन आसात सेरमांव दिवंक आनी एपटी ते मस्त जावन रडले कित्याक म्हळ्यार निमाण्या शुक्रारा म्हाका वचोंक जावना थंय तुमी येवनात न्ही फादर निमाण्या शुक्र आमी राखोवन आल्या फादर म्हणाले म्हाका एकली येतली आनी आपोवन व्हरतली तिका परमिशन आलें ती वचून सकाळीं वचून परमिशन म्हणून म्हाका आपोवन व्हरतली भितर तुमी येवनात न्ही फादर शुक्रार आमी येता आमी चिंतलें म्हणाले रडले ते फेस्त जाल्ल्या उपरांत आयिल्ल्या गेल्ल्या उपरांत तशें मागीर आमकां मस्त त्रास दिवंक सुरू केले ते वचोंक जाय जाल्यार मस्त फॉर्मेलिटीज त्या कसायन खंयचे मागीर आमकां वचोंक जावना ते भितर कित्याक सांगता म्हूण सांगल्यार ते कितें गडलांगी ल्हानशे गडितांत कालें सोडून जावन ते भितर आसात पूण आतां ते पाताक रडटात प्रत्येक जण आमचे क्रिस्तांवचे आनी हेर धर्माचे म्हजे कडेन बेसांव मागोवंक आनी प्रयत्ताले हो काळो लोक पळोवन तांकां आलें बगतालें कितें गी म्हजे कडेन बेसांव मागोवंक आनी प्रय येतले ते आनी भितर आले रडताले आनी सूख करिना आमी देवा आनी तांची मागणी आनी म्हणटाले म्हजे कडेन सांगताले देवाचे उतार ते नियाळटाले आनी एकामेका वांटून घाणयताले बसून देवाचेच विशयान उलयताले थंय ते फाताक रडिल्ले जिणी बदलिल्ले ते मगाच्यान हांव तुमारी कोप्पा म्हणल्यार जाग्यार आशिल्लो दुबळो लोक गरीब लोक थंय कितलोय आसा तांकां देवच आदार म्हळ्यार कळलें गे म्हणून देव म्हणटा दुबळे जावन तांचे सर्गीचे रास्तांचे म्हळ्यार कितें म्हणून म्हाका बरें अर्थ जाता कितें म्हणून हांव तुमरी कोप्पा आसलो मस्त तो दुबळे लोक आसलो थंय जर तर देवूच ताका आदार देवान ताका आदार दिवना जाल्यार एक वर्सा पावस दिवना जाल्यार तांचे होला खंयच्या उपकाराकय पडनात होला पावस आयलो जाल्यार एक बेळ्ळें उदक आसा नातल्यार सुकी दाड वर सगळें सुकी दाड तांकां आयना पावस आयल्यार तांच्या होलांत इल्लो रागी जाता आनी गायरांक थंड मेळटा रागी जाता इल्लोसो जोळा जाता नातल्यार ना हे होला तांच्या होला म्हळ्यार ताका पावस येत 1-2 पावस पडल्यार पावता ताका देखून पोटाची पोड आसा देवान आदार दिल्यार देवान बेसांव दिल्यार पावस आयल्यार तांकां पोटाची पोड आसा नातल्यार गत तांची सांगोंक ना थोडो लोक नतद्रश्टा बगाच्यानो अदृश्ट नातलो लोक तांचे लागीं शिकाप ना तरी देवाचे नीज बरो बावडटा तांच्या काळजांत तुमी त्या लोकांक थोडे देवाचेर तांकां पातयेनी मागतात ते पावस येवंक देवाचेर तांचे सगळी तांची आशा देवाचेर तांकां बळ देवच तांकां आदार देव तांचो जतन घेता म्हणलो तांचो बावडटा घट्ट बावडटा देवाचेर पातयेवन ते लायतात मगाच्यानो आमी कशीं आमचो बावडटाच्या की आमच्या बावडटाची बुनियाद कशी आसा दुसऱ्या पुता बरी पूत म्हण दुसरो पूत म्हणटा हांव येता म्हणटा पूण निजाकी तो वचना तो बापाची खुशी करिना आमचो बावडटो कसो आसा जेजू सांगता बंदेंत आसले पियोवनें सोडुल्ले पातकी आतां तांणी जिणी बदलल्या तांणी मोण बदललां देखून तांणी ते मोण बदलल्या वरवीं ते देवाचे राजांत पयले येतात म्हणून ते तुमच्याकी पयलें देवाच्या राजाक पावतले म्हण जेजू म्हणटा आमच्या काळजांत कितें आसा पश्चाताप आसा गी पश्चातापाची शेळ आसा गी पश्चातापाचें फुलां बरोवनात गी पश्चाताप आमच्या काळजांत आहा गी दया बिरमोत बोगसाणें सेवा सोंस्तीकाय संतोश पळयताची फळां शांती समाधान संतोश आमच्या काळजांत आसा गी आमी येगो किरिये येस लॉर्ड आय वील गो येस लॉर्ड आय गो हांव येता येस सोम्या हांव येता येगो किरिये म्हणटा गी आमची ती उतरां आमच्या तोंडांत येता गी सोम्या हांव येता म्हणटा गी आमी मुखार येता गी सोम्या हांव तुजें हातेर जाता म्हूण आमी म्हणटा गी आमी मुखार वचूंक तयार आसा गी देखून हें सवाल आमी येगो किरिये म्हूण म्हणटा गी आमी सोम्या हांव येता म्हणटा गी एक घडी आमी ध्यान करून पळया मगाच्यानो आमी चिंता ती रीत आमी बदलीचे त्या वेळा आमची चिंची रीत बदलीचे त्या फरिसेवांनी धार्मीक तांची चिंची रीत बदलूं ना ती देवाक दुखलें देखून देवानी ओपार सांगली त्या पयल्या पुतान तांची चिंची रीत बदलिली हांवें चिंची हांवें करचें सोमाने तांची चिंची रीत बदलिली दुसऱ्या पुतान चिंची रीत बदलूं ना जेजू आशेता ही परिस्थिती बदलीचे हांवें ती परिस्थिती बदलूंक तुजेर म्हजी मौत बदलीचे म्हणून अरे म्हजी परिस्थिती हांवें बदलीचे तर म्हजी मौत बदलीचे तो कितें म्हळ्यार व्हडल्या पुतान मागीर जेजू म्हणटा त्या वपारींत ताणें मोण बदलिलें हांवें म्हजें मोण बदलीचें म्हजी मौत बदलीचें तर हांवें
सांगिल्लें करीचें जाल्यार देवाची खुशी करीची जाल्यार म्हजी मौत बदलिल्ली. त्या पयल्या पुतान मौत बदलिल्ली, ताची मौत बदलिल्ली. हांवें म्हजी मौत म्हजें मौन बदलिचें. परिस्थिती, सगळे समस्ये, सगळ्यो दुखी, सगळ्यो पिडा शिडा, रीण, आर्थीक परिस्थिती, रीण आनी पुरा शेजाऱ्यांच्यो दोशी आनी कामाच्या जाग्या लागीं थंय दोशी. देवा हें बदली म्हूण आमी मागता. ही परिस्थिती, हे रगळे म्हजे, हे रगळे बदली, हे समस्या बदली, हे म्हजे पिडा बदली, हे सगळी म्हजी परिस्थिती बदली, ह्यो दोशी म्हजे जावन बदली म्हणून आमी सांगता. देवा हें बदली म्हूण आमी मागता. दोशी इत्यादी बदलोवच्या की तुजी मौत बदली, जेजू म्हजी मौत बदली म्हणाचें, म्हजी मौत बदलीची. थोडे पिडेस्तात, आमी येता आस्पत्रे कडेन मेळटा, तांची मौत बदलल्या, पिडा पळोवची रीत बदलल्या. ती ह्या पिडेन ती देवाचें हजारपण भोगतात. ती ह्या पिडेन ती देव म्हाका सोडून घालना म्हणलें देवाची, तांची मौत तांणी बदलिल्या. देखून ताका पिडा सोंसूं की आनी पिडेतावन जैतो व्हरूंक की, पिडेतावन सुटका जोडूंक की तांकां साथ दितालो, कित्याक तांची मौत बदलल्या. मौत मायंड तुवें चिंतची ती रीत, तूं चिंताय ती रीत बदल्ल्या शिवाय कितेंय बदलोवंक साथ दिना. मगो न्हू, आमी सायकॉलॉजींत, आमी क्लिनिकल सायकॉलॉजीन शिकता. आमची मौत बदल्ल्या शिवाय कितेंय परिस्थिती बदलीचें जाल्यार, भुरग्यांनी कितें बदलीचें जाल्यार, मगो न्हू, पयलें बदलीचें जाल्यार, आमी खंयचेंय बदलीचें जाल्यार आमची मौत बदलाची. आमची मौत बदल्ल्या शिवाय कितेंय आमकां बदलूंक साथ दिना. खंयचें बदलाचें जाल्यार आमची मौत आमी बदलीचें. पयलें मौत बदलिल्यार सगळी बदलूंक जाता. चेंज युअर मायंड आनी यू चेंज एवरीथींग. यू कॅन अचीव एवरीथींग. यू कॅन अचीव युअर गोल. चिन्ना, थॉट्स, म्हजी चिंतना, म्हजे थॉट्स बदली नासल्यार मौत जिणी बदलाना. म्हजे थॉट्स हांवें बदलिले, येवची चिन्ना येता ती बरें. देखून म्हजें मेंटल हेल्थ, म्हजे मेंटल हेल्थ, म्हणजे मतीची भलायकी, म्हजी दैहीक भलायकी, फिजिकल हेल्थ आनी म्हजी आत्मीक भलायकी, स्पिरिच्युअल हेल्थ, ही म्हज्या गरजेचें. मेंटल हेल्थ म्हाका गरजेचें, दैहीक फिजिकली हांवें फिट्ट आसाचें तें गरज, आनी आत्मीक भलायकी आमकां गरज. कित्याक आमी कशें चिंताव त्या रितीन आमी बदलता. चिंताव ती रीत आमी बदलीचें. कितें आमी बदलीचें? चिंची रीत कित्याक बदलीचें? हांवें चिंताव अशें चिंताव, ती चिंची रीत बदलीचें. वय, हांवें चिंची रीत बदली जाय. देखून 3 कारणां खातीर हांवें चिंची रीत बदलाचें. म्हणजे चिंताप करेक्ट जायचें. थोडी भुरग्यांक येतात, तांचें चिंताप कळलें मगो न्हू, ना कितें आमी शिकायचें? ना तो शिकला गे, व्हडलो बिझनसमॅन जालो, तो कांय शिकोना, तो 8वी क्लास मात्र. आनी एकलो कोणाचे बिझनसमॅन सांगता तो करोडपती जाला, तो 10वी शिकला मात. हांवें कित्याक शिकायचें म्हणून. हांव बापा इतल्या कश्टांनी कॉलेजीक गेला, 10वी जालां, आमी कित्याक शिकायचें? 10वी पुरो म्हणून. कांय शिकनात, बुकना. चेडवांनी तशें चेडवांय आतां चड शिकोवंक शिकनात म्हणून म्हाका भायर फोन करतात. मागीर हांगा कोणी तांची सैरी आपोवन हाडल्या वेळार हें सवाल करतात, ना तो शिकल्यान ते आमकां शिकायचें म्हणना, हांव काम करता म्हूण. एकलो भुरगें मेडिकल कॉलेजीक घाल्ल्यान ताका, आनी इतले पयशे भरल्यात लाखा फाटल्यान करोडा लागीं ताका भरल्यात पयशे. आनी तें 3 म्हयने गेलां, ना हांव करना म्हणून. म्हाका तें नाका, हांव दुसऱ्यांक खालें करता म्हणून. आनी भुरगीं शिकोवंक आयकना. पण चिंताप, ताणें चिंची रीत बदलीचें. आनी आतां गल्फांत येयला, मस्त ताणें कश कांटी गळोवन आयला. हांगा कोणी इश्टांनी एक आयडिया दिला, हॉटेल घालया म्हूण. आनी हालो दुडू पुरो तो घालूंक बैसरला. आनी बायलेच्या कुटुंबाच्यांनी तांच्यांनी पुरो ताणें मेळोवन रोडोवन ताच्या पांयां पडोवन ताका हांगा आपोवन हाडला. आनी एका जाणांची इश्टाचें आयकून ताका त्या फिल्डांत तांकां एक्सपिरियन्स ना. बैल्याक हांव दुसऱ्यान काम ऑफिसांत आलो, आतां जोडले पयशे पुरो आनी तूं घाल, अशें कर तशें कर म्हूण सांगलां. तातूंत ताका ट्रान्सपोर्टान ताणें परत घालून बिझनस सुरू केल्यार दुसऱ्यांचेर पात येवन आज टायर फुटलें, आज इंजीर पाड जालें म्हणून 8 दिसांनी खंय थांग घालतलो पयशे. रीण काण मागीर आनी कालें आसलें घर आनी उगडायचें. मागीर आमी देवाडें मागोवन ताका मॅसेज काडिल्ली. मागीर तो पाती येयलो आमचें मागणें पळोवन, आमच्या ग्रुपाचें मागणें पळोवन ताका बसयलो 2 दीस आनी मागीर ओप्पालो. मागीर आमी सांगलें तुका सणी लागल्या, देवसार नाडटा तुका नास करूंक, तुजें आनी तुजें कुटाम येदोळ म्हणसर तूं मागण्यांत आलोय, कांय नाका आतां आसले पयशे इतले आहा तुजे कडेन, दाराबास्त पुरो. आनी भुरगीं व्हड जातात आनी 2-3 वर्सांनी तुजीं भुरगीं इंजिनियरींग जावन कामां लागता, तुका कांय तोंदरे ना, घाल नाका हे पयशे जाय म्हूण. मागीर ओप्पालो. आमी प्रॉमीस काडयल्या सक्रामेंत आमकां, कोणाचें आयकना, इनवेस्ट करना. आतां ताका प्रायज जाली, आतां करूं नजो.
तूं चिंतिनाय तर मोगाच्यानो आमी कित्याक आमी बदलिते म्हण 3 कारणां खातीर बदलिचें आमचें काम बदलूंचें मोत बदलिचें कित्याक 3 कारणां खातीर कित्याक म्हळ्यार म्हजीं चिंतनां म्हजी जिणी कंट्रोल करता देखून म्हजी हांव कशें चिंतां तें म्हणजे म्हाका कंट्रोल करता हाळव पळय हाका कंट्रोल केलें तो म्हणलो बिझनस करून पयशे येतात म्हणल्यार चिन्नां येयलीं आतां आवले पयशे परत बँकांतले काडून लोन काडूंक आनी करोडा फाटल्यान घालूंक ह्या प्रायर गी 60 जाता गी 60 वर्सांच्या प्रायर आनी कर म्हणटा आनी खंय करचें खंय तिनशीं निशीं आमी तरणाटे आसतना गेल्ल्या बरी जाता गी आतां बिझनस करून वयर येवंक जाता गी तें येदोळ करिनासलो बिझनस खंय ऑफिसान काम करता एक धाकट्यांक जाल्यार वडणें जालें असलें पुराय कतुपटेंक घालना खंय बिझनस पडलो मागीर कितें म्हण विचारलें आमी तें ताका लागलें वय फादर म्हणालो तो देखून म्हजीं चिन्नां म्हाका कंट्रोल करता देखून तुजीं चिन्नां तुका कंट्रोल करतात त्या फरिसेवांचीं चिन्नां तांचीं आपुणून तूं सोमा हेर सोमा न्ही आमी देवाचे पूत आमी देवाची खुशी करतले म्हण तांचें चिन्नां तें ताका कंट्रोल करता कोणें सांगल्यार आयकना मागीर माय थॉट्स कंट्रोल माय लायफ देखून म्हजीं चिन्नां करेक्ट जायचें पाड चिन्नां हांवें बदलिचें तूं चिंतिनाय तर तूं कितेंच करिनाय तुवें कसलें एक्शन कसलें बिझनस करता जाल्यार तूं चिंतिचें हांव फादर जाता जाल्यार हांव चिंतिचें हांव सरमान जाता जाल्यार हांवें चिंतिचें हांव चिंतल्यार हांव कितें करतां इफ यू डू नॉट थिंक इट यू डोंट डू इट तूं थिंक करनाय जाल्यार तूं करिनाय बरें चिंताप ना तर बरी करणी जावंकूच जायना बरी चिंताप आसा जाल्यार बरें करता मादेर सदाचें बरें बिरमत आयली आनी ती सेवा करता मोगाच्यानो कितल्यो जाणां सुणो काम सोडून आयल्यांत तांची माय मांवांची साखरी करूंक बरें चिंतात ते म्हजे कडेन घरा बसता भुरगीं कामां पावलीं हांगा कोणी नात प्रायवंत आसात ना हांव घरा येता म्हणून एकली आयल्या न्हवऱ्याक सांगलें तूं काम करताय न्ही हांगा तुका आनी 3 वर्सां दिल्यां न्ही हांव आनी करना तूं 3 वर्सांनी मुगदी आनी ये हांव हांगा रावता म्हणून ती हांगा रावल्या खंय पळया मोगाच्यानो मुणयाच्या ग्रंथांत 4 अध्याय 4:23 अध्याय 4 श्लोक 20 आनी 3 कितें चिंताय ती 17 गे तूं चिंताय कालें चिंताय पळय नाका जाल्लें चिंतशी जाल्यार तुका दोशी पांयाच्या थळारच आसात तुज्या काळजाच्या लागींतात कितें चिंताय तें 17 गे तुजीं चिन्नां तुका रुपीत करतात म्हूण देवाचें उतार सांगता आतां क्लिनिकल सायकोलॉजी सांगता हें 1000 वर्सां पयलीं बरयलें देवाचें उतार सांगता तूं कितें चिंताय तें 17 गे कित्याक म्हळ्यार तुजीं चिन्नां तुका रुपीत करतात तूं कोण गे तुजीं चिन्नां तुका करतात देखून चिंतां बदलीचें पाड चिन्नां बदलून चिन्नां बदलूंची गरज आसा दुसरें कितें म्हळ्यार म्हजी मोत हांवें बदलीचें कितें म्हळ्यार म्हजी मोत झुजा थळ जावन आसा जर तर फातकाची चिन्नां आयलीं फाताक झुजता म्हज्या चिन्नां झूज हांगा जावचें मतींत काळजांत न्ही हातांत न्ही पांयांत न्ही पोटांत न्ही झूज जावचें मतींत देखून मोत बदलीचें आमी माय मायंड इज द बॅटल ग्रावंड फॉर सीन फातकाचें थळ हांगा फाताक सुरू जावचें हांगा पिवणें सुरू जावचें हांगा रीण काडूंक सुरू जावचें हांगा येरांकचें नाका जाल्लें उलोवचें हांगा सुरू जावचें हांगा मावय मोतींत बॅटल ग्रावंड झुजाचें थळ हें हांगा सुरू जावचें झुजू देखून गर्वाचें फाताक रागाचें फाताक मोसराचें फाताक हीं फाताक पुरा मोतीन सुरू जावचीं रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत 7 अध्याय 20 आनी 2 श्लोक सांगता म्हाका देवाची खुशी करूंक मस्त आशा आसा पूण म्हजी मोत झुजता आनी फातकाक म्हाका गुलाम करता सांपावल म्हणटा 7 म्हाका भारी मोगाचें मस्त मोगाचें रोमाघरांक 7, 20 आनी 2 म्हाका देवाची खुशी करूंक कितली आशा कली उर्बा कली ओडटा म्हजें काळीज पूण म्हजी मोत असकत झूज करता म्हज्या लागीं झुजता आनी म्हाका फातकाक असो गुलाम करता हर एक पटी म्हूण हें देखून म्हजी मोत बदलाचें फातकाचें झूज उसळचें मतींत तें झूज येनातल्या बरी चिन्नां मतीन घालून ताका फातकाक हांवें वखदांतल्यान म्हजी मोत बदलीचें फातकांतून बदलीचें तिसरें म्हजी मोत शांतीचें हॅपिनेसाची चावी म्हाका हॅपिनेस जाय शांती जाय हॅप्पी जाय म्हाका शांती पिसफूल जाय त्या दाळा ताची शांतीची चावी आसची मतींत तुका शांती जाय जाल्यार मोत गरजेची देखून मॅनेजींग मायंड इज की टू पीस अँड हॅपिनेस मॅनेज करचें तुवें मायंड युअर मायंड मॅनेजींग मायंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून अनएरेंज मायंड तुवें मायंडान मतींत अनएरेंज केल्यार तुवें मतीन अनमॅनेज्ड मायंड लिड्स टू टेन्शन अँड प्रेशर तुका प्रेशर आहा टेन्शन आहा जाल्यार तुवें अनमॅनेज्ड मायंड तुवें मॅनेज करूं नाय बऱ्या तरेन मतीन मॅनेज करूं नाय देखून मॅनेज्ड मायंड लिड्स टू पीस
तुवें मॅनेज केल्यार तुजी मोत मॅनेज केल्यार तुका शांती समाधान कॉन्फिडन्स कडेन मेळटा. देखून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8:6 सांगता, पातकान मात्र म्हाका कंट्रोल करूंक आनी पातकान कंट्रोल करन म्हाका पातकान मात म्हाका कंट्रोल केलें जाल्यार म्हाका मरण येता. पळय तेतम्यान म्हजी मोत कंट्रोल केल्यार पातकान म्हजी मोत कंट्रोल केल्यार म्हाका मरण येता. पातकान मोत कंट्रोल केल्यार मरण येता. पळय तेतम्यान म्हजी मोत कंट्रोल केल्यार म्हाका शांतीचें जिवीत, सुखाचें जिवीत, आनंदाचें, संतोशाचें, मोगाचें जिवीत म्हाका मेळटा. सुस्निकायेचें जिवीत म्हाका मेळटा. पळय तेतम्यान म्हजी मोत कंट्रोल केल्यार म्हणटा रोमाकारांक 8:6. मोगाच्यानो, आज आमी आमची मोत बदलूंक आनी पयल्या पुता बरी मोत बदलूंक जेजूची कृपा मागया. सरेस्पर काकुटचो सागोर आमची मोत बदलूंक आमकां त्राण बळ दिता आनी पळय तेतमा स्पेशली आमची मोत बदलूंक तो आमकां कृपा दिता, एबिलिटी दिता, त्राण दिता आनी आमकां येगो किरिये बापा हांव येतां म्हूण बापान सांगल्या बरी करूंक येगो किरिये म्हणूंक पळय तो आमकां त्राण बळ दिता. तें त्राण बळ आमकां पळय तो दी म्हूण आज प्रत्येक तर मागया आमेन. दिव्यवाणी